गोयात वीज परत परत वचत रावपाची घडणूक वाढत आशिल्ल्यान आम आदमी पक्षान सरकाराचेर खर टिका केला। वीज पुरवणात आडमेळी येवपी मुळावी बांदावळ आणि देखरेखीचे व्यवस्थेतल्या दोशाक लागून हे घडटा असो दावो करीत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराक धारीत धरलो। स्मार्ट मीटर प्रकल्पाचेर कोटी रुपया खर्च जातात जाल्यार नागरिकांक अखंड वीज पुरवण कित्याक मेळना असोय प्रश्न पक्ष आपान केला। तशेंच गोयातल्या दर एका कुटुंबाक दिल्ली आणि पंजाबा प्रमाण 300 युनिट फुकट वीज आणि 24 वरां अखंड वीज पुरवण करची अशी मागणी केल्या। विजाच्या इशूचेर आसा परत पावर। तुम्ही जाणा की खूप दीस लोकांचे आंदोलन कशें जालें आनी आम आदमी पार्टीनूय तातूंत फुडाकार घेवन वेगळी वेगळी पावलां फुडें घेतली आनी ताच्या खातीर अशें आयकूंक येता की एक नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा जेणे करून जे पेनल्टीज पावर डिपार्टमेंटान बिलांचेर लायिल्ले ते फाटीं घेतल्या म्हणून सगळ्या गोंयकारांक परबी दिता बिकॉज दीस इज अ गूड विक्टरी फॉर द पीपल ऑफ गोवा आनी इट इज अ फर्स्ट स्टेप। पूण हातूंत मी ऑल्सो एक्सपेक्ट करता फ्रॉम द डिपार्टमेंट की तांणी जे पेनल्टीज काडपाचें अनाउन्समेंट केलां दॅट इज नॉट जस्ट इन द लास्ट बील बट इन एनी ऑफ द प्रिवियस बिल्स। गोंयान आतां डेली दिसाक फक्त 2दा पावर कट जाता म्हणून आनी कसलेच पावर कट जायना म्हणून तुमच्याच पावर डिपार्टमेंटान एसेंब्लीन तुमी पावर मिनिस्टर आसतना रिप्लाय दिल्ले आसा की फाटल्या वर्सा 19,000 पावर कट जाल्ले म्हणून आनी हे कितें ग्रीड शिफ्टिंगा खातीर ते 2-3 सेकंडा खातीर पावर कट न्ही हे। These are serious power cuts, these are unscheduled power cuts. All the reasons for the power cuts also, like grid failures, snapping of overhead lines, damaged poles, underground cable faults, transformer failures, substation tripping. So हे जे तुम्ही infrastructure सारखे घालूंक ना ताज्या खातीर हे सगळे power faults जाल्ले आसा and this is a fact. People of Goa suffer not only from high electricity bills but also from irregular power supply. Bharatiya Janata Party government was doing nothing but trying to extort from the common man via the medium of electric bills. Arvindjin जे demands केल्ले those 3 demands were very clear. एक म्हळ्यार जून 15 पर्यंत सगळे जे एरियर्स आसा पेनल्टीज जावं पावर बिल्स जावं कसले एरियर्स जे डिपार्टमेंटाक गोंयकारांनी भरपाचे आसा ते सगळे झिरो करचे म्हणून वी हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम अ क्लीन स्लेट। आनी आयच्यान 300 युनिट फ्री गोंयकारांक हे सरकारान दिवचे असो तांणी डिमांड केलो। आनी तिसरो डिमांड वॉज दॅट फिक्स ऑल द infrastructure problems and give 24/7 electricity to Goans. Not just free electricity, free water, free bus travel for women, free best education, free world class healthcare, free तीर्थ यात्रा हे सगळे दिल्लीच्या लोकांक आनी आता पंजाबाच्या लोकांक मेळटा without any increase in taxes and without taking any additional loans. सो जेन्ना अरविंद केजरीवाल जी सारखे मनीस गोंयान येता आनी सांगता की इट इज पॉसिबल इन गोवा देन इट इज डेफिनेटली पॉसिबल इन गोवा बिकॉज ही हॅज डन इट अँड शोन इट दॅट इट इज पॉसिबल इन दिल्ली अँड पंजाब।